आयज राया पंचायतीचे सगळा आहात आमी आनी फाटल्यान बोर्ड पळयतात आमच्या गव्हर्मेंटान हो हें घेतलो आहा प्रोग्राम घातलो आहा प्रशासन तुमचे दारी आयकपाक काय बरें दिसता प्रशासन तुमचे दारी म्हणून आमी बी येयले तुमचे विचार मांडपाक आमचे इश्यू कितें आहा ते मांडपाक आमी येयले पूण जेन्ना आमी येयले तेन्ना थिंगा वेगळेंच दिसूंक लागलें जायते थोडे जाण आमचे उलयले बट जेन्ना आमचो टर्न येयलो तेन्ना जो आमचे मदीं आयज आहलो आमचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ताका तेंच्यांनी बंद जाल म्हणून ताका उठून येयलो आनी हांव उबो रावन हांगाच पुलिशेचे जाल्यार ताका दिशाभूल करूं सोदताले तरी पासून आमी रिक्वेस्ट केलो आनी त्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान तो मागीर येयलो पूण तेच न्हय आनी थोडेशें आमी बारीकशें म्हायती सांगली ताका पूण तेन्ना म्हळ्यार आमची ती स्टेबिलिटी आहली मेंटली स्टेबल आहलेली ती ना जाली की मॅडमीचे जायते प्रश्न आहलेले आमकां उदकार रकबाज आहलेले आमचे गार्डन कितें आमची कोणा आयकपाक वचना आनी हेच जो व्हडलो प्रोग्राम केल्लो आहा इतलो पयसो मोडून हो पयसो कोणाचो आमचो जनतेचो आनी हे आमकां हो प्रोग्राम जर घडोवन हाडला जाल्यार आमकां विचार मारूंक जाय आहलेले तुमकां तें खबर जाल म्हणून प्रोग्राम खबर जाल म्हणून वता तूं हो पयसो कोणाक उदकां घालपाक आमचो पयसो आयज आमी दीस पिड्यार करून आमचे हे भाव येयल्यात पंचायतीक कित्याक कोण पगार आमकां फारीक करतलो जेन्ना RTI तर मारली थोड्या दिसांनी क्लोराची बील येतली हेंची चाव दिलें हें दिलें इतले प्रोग्राम पयशे मोडले कोणाचो पयसो आमचो जाल्यार आमचो विचार मांडपाक कित्याक दिनात तुमी तांकां कित्याक वचतात तो बरो हांव ताका डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट काळजांतले देव बरो कर म्हणटा तरी पासून तो भायर सरोन आमचे थोडी गोश्टी आयकली तेणें आनी ही जी मौजा चल्ल्या पंचायतीक आमी थोडी आमची म्हायती आमच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक दिल्ली आहा की तेगेर तो दोळ घालता म्हूण सांगला आनी ताणें बेगीनूच तें आपल्या हातीन घेवची काम सगळी मस्ती चल्ला की मॅडम थोडी गोश्टी सांगता बरें स्टेटमेंट आमकां आज आनी आमी जायते इशू आसलेले हिल काटींग आनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन द होल मागीर हांवें विचारलें कितें करपाचें आनी प्रिजर्वेशन ऑफ वॉटर बॉडीज हे सगळे इशूज आसले आनी तो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणटकीर आमकां जाण जावपाक जाय आसलें तेगे व्यूज पूण आमकां चान्स मेळना तितलो आनी हांव मागतां असली आनी एक फावटी जावन प्रोग्राम आमकां सगळ्यांचे ग्रिवियन्स आसा ती सारकी जाग्यार पडची टायटला बोले आनी ते इतले कॅलिबर मनशां बोले ती पावची कित्याक ताका आमचे डावन टू अर्थ प्रॉब्लम्स खबर ना आमचे लोकल प्रॉब्लम्स कितें आसा कोणी भाशेची गांवणी कशी जातली की आमकां जाण जावपाक जाय म्हूण असली प्रोग्रामां प्रोग्राम एंडींग जावपाक जायना उडारा बरें लांब जावचे सगळ्याचे प्रश्न सुदारले जावप एकदम बरो एकदम बरो आसा प्रोग्राम केला हांव गव्हर्मेंटाक बरें म्हणटा पूण ते आमची कितें जाय आसलें आमकां कितें काळजांतल्यान भायर सरपाक जाय आसलें आमकां तितलो टायम मेळूना आनी आमकां चान्सूय दिवना म्हणल्यार आमी VDCचे मेंबर आहात पूण आमी जे बजेट आमी तयार केल्ले तेवूय आमच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक सांगलां आनी तेवूय सांगलां जरी तरी आमी तुमी आमकां VDC मेंबराक कन्सिडरेशनाक घेयना जाल्यार ते DOP जाल्यार DOP लेटर करात आनी VDC आहा ती ऑल गोवा ते बंद करात कित्याक आमकां टायम वेस्ट करपा नाका तुमी पंचायत बॉडी तुमकां जाय तें करतात जाय ते वस्तू घेतली जाल्यार आमची आनी कसली गरज तुमी जाय तितले AC घेतले जाय ते भानगड करतले आमकां कन्सिडरेशनाक घेवपाक जाय तुमी आमकां सांगलो आमकां बजेट दिल्लें तुमकां आमकां जाय तें न्हू ते काडून पेपर डब्या मारले आसतले तुमकां जाय तेंच करतात हेगेर चवकशी जावपाक जाय आनी हांव डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट लागीं मागता ही AC चेर आनी भानगड केले तेंचेर तुमी चवकशी बसोवची देव बरें करूं